मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 9 वळी 30 ते 50. आपल्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणा विशीं जेजूचे दुसरें भाग्य. थंयचे भायर सरून ते गालिलियांतल्यान वेताले, पूण हे कोणाकूच गोमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशांच्या हातांत घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मारतोच 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर्जीवन करतलो. पूण तो सांगतालो ते समजूंक नात आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. सगळ्यावन व्हड कोण. ते कापेर्नाहूम पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करतल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसून ताणें 12 जाणांक आपयलें आनी तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें, म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेतात. आमचेर आड न्हय ती आमच्या बागा आसात. जुवावान ताका म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिनासलो. एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी आमचो पाटलाव करिना म्हणून ताका आमी मना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विस्मीत करतीत ती केन्नाच रोखडीं म्हजेर वायट उलोवची नात. तर आमचेर आड नात ती आमच्या बागा आसात. उदकाचो पेलो आनी देवाची मजुरी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी क्रिस्ताची पाटलाव दवरा म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलो भर उदक पिवंक दितीत जाल्यार तांची मजुरी तांकां मेळनासतना उरची ना. पेल्याच्या आनी आपल्या खऱ्या जिविताचें मोल. पूण भावार्थ धरतल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो भावार्थ सोडूंक कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडूंक ओडता तसलें एक दांत्याचें पेड तांच्या गळ्याक बांदून तांकां दर्यांत उडयल्यार अदीक बरें जातलें. आनी तुमचो हात पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडोयात. 2 हात आसून यमकोणांत पालवना तसल्या उज्यांत वेचे परोस लुंडी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. आनी तुमचो पांय पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडोयात. 2 पांय आसून यमकोंडांत तुमकां उडयल्ले परोस थोंटी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. आनी तुमचो दोळो बी पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो भायर उडोयात. 2 दोळे आसून यमकोंडांत तुमकां उडयल्ले परोस एकूच दोळो घेवन देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुमकां अदीक बरें. थंय यमकोंडांत पडलोल्यांक खाता तो किडो मरोना आनी उजो केन्नाच पालवना. मीठ आनी उजो. मिठा वरवीं घडटा तशें उज्या वरवीं देव जोण एकल्या मनशाक शुद्ध करून सांबाळतलो. मीठ एक बरी वस्त, पूण मिठाची खारसाण गेली तर
कित्या उर्वी तुम्ही ताका परतून खारसाण दितोल्यात. तुमचे मोदें मीठ आसून दी आनी एकामेका लागीं शांती वसून दी.